आजची सालसेत एरियांतली आयची अपडेट अशी आसा, जशे जशे केसीस सालसेतींत उणे जातात तशें आमी देखता आतां खूब लोक बाजारांत येता, रस्त्याचेरूय खूब ट्रॅफिक आसता, पूण सांजचे 3 वरां जाली म्हणटच मार्केटां बंद, सो लोक सांजचो जबरसो दिसना। तशेंच सकाळचे 3 वाजता होलसेल फिश मार्केट ओपन जाता आनी सकाळचे 7 वाजता होलसेल फिश मार्केट बंद। त्या उपरांत होलसेल फिश मार्केटान कोण लोक ना। सांगेचो इंडिपेंडंट MLA प्रसाद गांवकर काँग्रेसान जॉईन जाता म्हूण बोवाळ जाल्लो। कांय दीस फाटीं जेन्ना काँग्रेसाचो गोंयचो इन्चार्ज दिनेश गुंडूराव हो गोंयांत आयिल्लो तेन्ना प्रसाद गांवकर ताका भेटलो आनी आपली खुशी ताका परगट केल्ली। पूण आतां सांगेचे काँग्रेसमॅन ताचे फुडें आडमेली घालून फुडें सरल्यात। काल सांजे ते मडगांवां येवन ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामताक मेवले आनी तांणी आपलें मौन परगट केलें। MLA प्रसाद गांवकाराक जरी तर काँग्रेसान घेतलो जाल्यार आमी फुडली वाट दवरतले म्हूण ताणें दिगंबर कामताक सांगलां। कॅप्टन वेंद्री वेगस आपाचो लिडर बेनावली हाणें कांय दीस फाटीं बेनावली सगळ्या लोकांक रिक्षेन वांटलें। आतां ताणें कोलवा गांवांत फॉगिंग तशेंच मारये लावे मारपाचें काम हातांत घेतलां। काल सांजे ताणें कोलवा फॉगिंग केलें आनी तशें ताणें सांगलां हेरूय गांवांनी हेरूय विलेजांनी आपूण हें फॉगिंग चालू दवरतलो म्हूण। लोटोली शेतकार नुस्तेकार तशेंच एक्टिविस्टांनी गोवा गव्हर्मेंटा लागीं मागलां जे जुलायाची 8वीर SGPD ग्रावंडार मडगांवां CZMP हाचें हियरींग जावपाचें आसा तें पोस्टपोन करचें म्हूण, कित्याक आजुनूय गोंयांत कोविडाच्यो केसीस वाडटात। फातर्डेचो BJP लिडर आनी MLA दामू नायक हाणें काल शेतकाऱ्यांक सारें वांटलें। जायते शेतकाऱ्यांनी हाचो लाभ घेतलो। BJP कावन्सिलर ताच्या वांगडा हे वेळार हाजीर आशिल्ले। सालसेत एरियांत जायते विलेजींनी आतां टिका उत्सव कोविड वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा। नागवा वेदा नागवा विलेजीचे पंचायत प्रिमायसिसान ह्या दिसांनी 3 दीस जाले ही टिका उत्सव चालू आसा आनी थंय जे वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन जे कामदार काम करतात ते लूट करून थंय वॅक्सिन घेवपाक येतात, कित्याक तांकां थंय इंडस्ट्रियल एस्टेटीन फॅसिलिटी ना वॅक्सिन घेवपाक। आनी तशें तांकां कंपनीक सांगलां जरी तर जुलायाचे पयले पासून ते वॅक्सिन घेयना जाल्यार तांकां कामाक घेवचें ना म्हूण। आतां कितें जाता हे लूट करून येयले म्हणजे जे गांवांतले लोक आसात तांकां वॅक्सिन घेवपाक मेळना। सो नागवा विलेज पंचायतीन आतां नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा बाबाशना लागीं मागला हो टिका उत्सव आनी वाडोवचो म्हणचो सगळे गांवच्या लोकांनी वॅक्सिन घेवपाक जाता म्हूण। आनी बाबाशनान तांकां सांगलां आपणाकूय जाय सगळ्या लोकांनी आपले नुवेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या लोकांनी वॅक्सिन घेवपाक जाय। सो ताका लागून आपूण CM आनी हेल्थ मिनिस्टर लागीं उलयता आनी हो टिका उत्सव आनी कांय दिसांक वाडयतलो म्हूण। सालसेत एरियांतल्यो आयच्यो कोविडाच्यो केसीसाची अपडेट अशी आसा। फातोड्डे आनी मारगांव 135 कोविड केसीस आसात। कुंकोली आनी बाली 30 आनी 9 आसात। कणसावली 50 आनी 8, चिंचिणी 50 आनी 2 कोविड केसीस आसात। कुर्तोरी 40 आनी 6, लोतोली 70 केसीस आसात। ही जाली सालसेताची आयची अपडेट।